नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। जायका केशींत वाचा सुंदरान जामीन अर्ज घेतलो फाटी। वाचा सुंदराचो रिमांड बुधवारा सोंपता। लुई बर्जराच्या मोहंतीक 3 दिसाचो रिमांड। मंत्र्याक पैसे पावोवपी मध्यस्थ मोहंती। मुनकार कुळ कायद्यांतले सनसेट आनी कंत्राटी फार्मिंग क्लॉज सरकार घेता फाटी। मंत्रिमंडळाचो निर्णय, गोंयभर आंदोलनाचो परिणाम। ह्याच अधिवेशनात दुरुस्ती विधेयक। मिकी ख्यास्त माफीची मंत्रिमंडळाची शिफारस भायर मारची। आप आनी सरकारी कर्मचारी संघटना पावली राज्यपालाकडेन। राज्यपाल म्हणटा कायद्याप्रमाण जातले। जिल्लो पंचायतीक अधिकार आनी फंड्साची फायल सरकाराकडेन। विशय तडीक लावपाचे पंचायत मंत्र्याचे उतर। तिळारेचे उरिल्ले कालवे डिसेंबर म्हणल्यार तडीक। आणि ISLची तयारी सुरू। आयोजक IMG रिलायन्सचे टीमीन केले नेहरू स्टेडियमाचे इन्स्पेक्शन। सुधारणे खातीर केल्यात कांय सुचोवण्यो। खबरो विस्तारान। जायकाचो आदलो संचालक वाचा सुंदरान पणजेच्या खासा कोर्टांत घाल्लो जामीन अर्ज फाटीं घेतलो। अर्जाचेर कोर्ट निकाल दिवचे पयलींच हो अर्ज फाटीं घेवपाची मागणी वाचा सुंदराच्या आदवोगादान केली। वाचा सुंदराचो रिमांड बुधवारा सोंपता। लुईस बर्जराचो आदलो उपाध्यक्ष सत्यकाम मोहंतीक कोर्टान 3 दिसांचो रिमांड दिला। मोहंतीक क्रायम ब्रांचीन सोमारा अटक केल्ली। दुसरे वटेन ह्या प्रकरणात आनीक कोणाक इतले बेगीन अटक जावपाची शक्यताय DGP TN मोहनान न्हयकारल्या। अटक केल्लो जायकाचो आदलो प्रकल्प संचालक वाचा सुंदराच्या जामीन अर्जाचेर पणजेचे खासा न्यायालय मंगळारा दनपारा निर्णय दिवपाचे आशिल्ले। मात ताचे आदींच वाचा सुंदरान अर्ज फाटीं घेतलो। अर्ज फाटीं घेवपा फाटलें कारण प्रुडंटान वाचा सुंदराच्या पुताक विचारलें, मात तो उलयलो ना। क्रायम ब्रांचीन मंगळारा अटक केल्ल्या लुईस बर्जर कंपनीचो आदलो उपाध्यक्ष सत्यकाम मोहंतीक रिमांडा खातीर कोर्टा मुखार उबो केल्लो। कोर्टान मोहंतीक 3 दिसांचो पुलीस रिमांड दिला। मोहंतीन फाटल्या 15 वर्सांत लुईस बर्जर कंपनीत वेगवेगळ्या पदांचेर काम केलां। ताचो जायका प्रकल्पाकडेन कसलोच संबंध ना म्हूण मोहंतीच्या आदवोगादान आर्ग्युमेंट घालो। जायका कन्सल्टन्सीचे वेव्हारांत मंत्र्याक पैसे पावोवपाचें काम मोहंतीन केल्लें। ताची चौकशी जावंक जाय म्हूण खासा सरकारी वकिलान आर्ग्युमेंट घालो। कोर्टान मोहंतीक 3 दिसांचो पुलीस रिमांड दिला। दुसरे वटेन ह्या प्रकरणात बेगीन आनीक अटक जावपाची शक्यताय ना म्हूण DGP उलयला। Yes, so another person has been arrested. Yes, no. Sir, is there more arrests expected in this week? Not presently. It depends on how the evidence leads. At present, I don't think there will be much more arrests as fast. You'll see. वाचा सुंदराची चौकशी केल्या उपरांत आता क्रायम ब्रांच फुडले 3 दीस दिवपाक घेवपाच्या वेव्हारांतलो मुखेल मध्यस्थ मोहंतीची चौकशी करतले। तो क्रायम ब्रांचीक कितें सांगता ताचेर प्रकरणाचो फुडलो तपास थारतलो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। मुणकार आनी शेतकी कुळ कायद्यांतल्यान सनसेट क्लॉज आनी कंत्राटी फार्मिंगाचो क्लॉज सरकार काडटा। कुळ कायद्यांतले दुरुस्ती आड वेगवेगळ्या समाज गटांनी आवाज काडिल्ल्यान सरकार फाटीं सरलो। ह्या अधिवेशनातच मंत्रिमंडळ दोनूय कायद्यांनी दुरुस्ती करतले। गॅरंटीची मर्यादा 1,500 कोटी करपा खातीर राज्य गॅरंटी अधिनियमात सरकारान दुरुस्ती करपाचें थारायलां। कितलींशींच महामंडळां कमी जुरान रिणाची फेररचना करपाक सोदतात। मंगळारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली। बसकेंत मुणकार आनी शेतकी कुळ कायद्यांतल्यान सनसेट क्लॉज काडपाचें थारलां। हे दोनूय कायदे ह्याच अधिवेशनात विधेयक मांडून दुरुस्त करपाचें सरकारान थारायलां। मंत्रिमंडळान 1993च्या गोंय राज्य गॅरंटी अधिनियमांतूय दुरुस्तीक मान्यताय दिल्या। दुरुस्ती प्रमाण गॅरंटी इश्यू करपाची मर्यादा 800 कोटी वयल्यान 1,500चेर पावयल्या। सरकार म्हणटा हे पयलीं महामंडळांक आनी बाकीच्या निम सरकारी संस्थांक इश्यू केल्ले गॅरंटी वयले सुमार 72 कोटी रीण तांणी फारीक केलां। मात गॅरंटी एकवटीत आशिल्ल्यान तें रीण नवे गॅरंटीक वापरूंक मेळना। सध्या रिणावयलें जूर बरेंच देंवलां। ताका लागून EDC कदंबा सारकिल्या आस्थापनाक कमी जुराचेर रीण घेवंक मेळटा। ते गॅरंटीक लागून सरकारा कडेन येतात।
राज्यांत साधन सुविधा उब्यो करपी महामंडळ GSIDC आतां अर्थीक संस्थांकडच्यान कमी जुरान रीण घेवंक शकतले. इतले मजगतीं गोंय गुंतवणूक मंडळाचेर मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हूण एस्टन गुदिन्होची कंत्राटी नेमणूक करपाचें सरकारान थारायलां. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. मिकीन केल्ल्या गुन्यांवाचेर शिक्षा माफ करपाचे गोंयच्या मंत्रिमंडळान केल्ली शिफारस राज्यपालान भायर मारची म्हूण आम आदमी पार्टी आनी सरकारी कर्मचाऱ्यांची संघटना राज्यपाला मेरेन पावली. एखाद्या गुन्यांवकारी फुडाऱ्याक वाटावपा खातीर अशे तरेच्यो शिफारशी करच्यो न्ही म्हणून राज्यपालान मंत्र्यांक शिटकावणी दिवची म्हूण आप मागता. राज्यपाल म्हणटात निर्णय कायद्याक धरूनच जातलो. हो आम आदमीचोय प्रश्न जाता. गव्हर्मेंट एम्प्लॉई जो मिस्टर कपिल नाटेकर 2006च्या 9 वर्सां नंतर ताका न्याय मेळ्ळा. हो न्यायाक अशें पार्डन दिवप म्हळ्यार परत ताचेर एक थापट मारले अशी केस जाली ती. आनी फक्त ताजेरूच न्ही, सगळ्या गव्हर्मेंट एम्प्लॉयचेर एक थापट पडले कशें जातले हो जर पार्डन मेळ्ळो मिकी पाचेकोक. समजायले आनी सांगले की तुमी हो पेटिशन डायरेक्टली रिजेक्ट करात आनी नॉट जस्ट दॅट कॅबिनेट ऑफ मिनिस्टराक मात आपोवन एक स्ट्रिक्ट सेंशर दियात की दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी शूड नॉट बी done again. She said she agreed with all the points we have said and she will take a decision after taking into consideration all the points and of course the law. गोयची सरकारी कर्मचारी संघटना मिकीचे ख्यास्त माफी आड राज्यपाला मेरेन पावली. रुल्स बँड जायना जाल्यार तापटा मारून फोटो मारून काम करून घेतले म्हणून सांगलां. आनीक पंचायत सेक्रेटरीज वूड बी द वर्स्ट सफरर्स म्हणून सांगलां. कित्याक तिंका पंच मेंबर्स आसता पळय तांकां बारीक 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 कामां आसता लोकांची, ती करिना जाल्यार ते पंचायत सेक्रेटरीक मारूंक शकता. मागीर म्युनिसिपालिटीनी चीफ ऑफिसर आसता पळय तांकां कावन्सिलर जरी तर आपल्याच्या मनशांची कामां जायना जाल्यार ते तांकां मारूंक शकता म्हणून सांगलां. ख्यास्त माफीच्यो खबरी येतात खऱ्यो, पूण मिकीक आज मेरेन विधानसभा अधिवेशनात येवपाक परवलय दिल्लो ना. मंत्रिमंडळान केल्ली ख्यास्त माफीची शिफारसय राज्यपाला कडेन निकालाक पडून आसा. प्रुडंटा खातीर नवाज शेख. घेऊ एक विराम.